नमस्कार. येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीच्या गोंयच्या दोनूय उमेदवारांनी लोकसभा वेंचणुकेक अर्ज भरल्या. भाऊ म्हणटा लोकशायेक खतरे में म्हूण अपप्रचार करतलो काँग्रेसीन एमर्जन्सी हाडिल्ली. चिवचिव करतल्या विरोधकांनी मतां हाडून खंय जाप दिवची. तेवटेन पल्लवी म्हणटा बीजेपीची तत्वां सांबाळटली. विरोधकांचेर कांयच उलोवपाचें ना. तांचो प्रचार पॉझिटिव्ह. कारण चिव करण्याचे तोंड आसा ते तोंडात बंद करतले आणि त्याच भाशेन मी उत्तर दिते. आणि म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे विनंती आसा, येणारे 20-22 दीस उरिल्ले आसा, त्या 20-22 दिसां फक्त आणि एक आधार होता प्रत्येक कार्यकर्ता वाडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार निश्चितपणे ताका सगळे तोड उत्तर मेळटलें. कारण तेच उत्तर ताका योग्य आसा. हांव तुमकां उदाहरण दिता. आणि म्हणे या काँग्रेसीला या लोकशाहीचा गोळा म्हणतो. आज लोकशाही नावान गोळा करतात, फोगो मारतात. लोकशाही खतरे असं म्हणतात. लोकशाही खतरे कोणे घातिल्ली? ती लोकशाही काँग्रेसीन घातली. या देशाच्या सगळ्या गावातून पत्रकारां भितर उरले, ऑपोजिशन सगळ्या पार्टीचे लिडरां भितर उरले. आणि अशें आसतना ताका फायट दिवपी वो भारतीय जनता पार्टी ही दावे खंयचे भायर करून खंयचे गोळा करपी लोकशाहीच्या विरोधात कसं काही षडयंत्र काँग्रेसी आव्हान तुम्ही भारतीय जनता पार्टी असेल बहुमतांनी तो निवडून येतलो ही आशा धरून आमी काम करपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. आयच्या दिसा तांकां हांव शब्द दिता, सत्तरीच्या तालुक्यांतल्यान आयज सत्तरीच्या जी आघाडी गावतली, 31-35 हजाराची आघाडी जी गावतली, ते आघाडीवर म्हाका दिसता ते फुडें जर सल्ले बिचोली तालुक्यात मुख्यमंत्री सांबाळटलो तेजे नंतर आमकां जें कितें करूंक जाय, आमचें जें स्वप्न आसा की 1 लाख पार म्हणून आमी तांकां आमी म्हणटा आमच्या मतदारसंघात आमकां ते आघाडी आमकां निश्चित गावतली. आयज हांव ही उमेदवारी स्विकारता आसतना हांव परत एक फावट आमच्या पक्षाचे आदर्श पाळपाचे खंयच्याय वेळार अथक परिश्रम करून आमच्या लोकांच्या कल्याणा खातीर वावुरपाचे उतर दिता. जय गोंय, जय भारत. आमी सगळ्यांक नेटान म्हणुया, फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार. मोदीजीची गॅरंटी असा लक्षात दवरात. आमकां दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा दोनूय सीट हांवें तशें म्हटलां की दक्षिण गोंयचो सीट 60,000 प्लस मार्जिनात आमी जिखतले आणि उत्तर गोंयचो सीट 1 लाख प्लस मार्जिनात आमी जिखतले. ही कोणाची गॅरंटी? गोंयकारांची गॅरंटी. काँग्रेस इंडिया अलायन्सचे दोनूय उमेदवार रामनवमीच्या मुहूर्तार आज उमेदवारी अर्ज भरतात. विर्यात मडगांव, कलप, पणजे उमेदवारी अर्ज भरता. तेवटेन RGP फाल्यां अर्ज भरता. मजगतीं गोंयांत रावपी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्या कामगारांक गोंयांत सरकारान 26 तारखेर पगार सुटी जाहीर केली. दोनूय राज्यांनी 26 तारखेक मतदान. फाटल्या दिसांनी काँग्रेस पक्षान आपले जे दोन्ही लोकसभा इलेक्शनाचे जे कॅन्डिडेट आसा त्यांचे नॉमिनेशन 17 तारखेक म्हणल्यारूच रामनवमी दिसा ते नॉमिनेशन फायल करतले म्हणून त्यांच्यानी अनाउन्स केल्ले. आणि 17 तारखेक म्हणल्यारूच फाल्यां रामनवमी दिसा जे साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचे, तशेंच जे इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट म्हणटा ते कॅप्टन वेरिएटो हे आपले जे नॉमिनेशन आसा ते मडगांव कलेक्टरेटान फाल्यां सकाळी 11 सुमार ते आपले नॉमिनेशन फायल करतले. तशेंच जे नॉर्थ गोवाचे काँग्रेसीचे म्हणल्यार इंडिया अलायन्साचे जे कॅन्डिडेट आसा रमाकांत कलप ते आपले नॉमिनेशन पणजे कलेक्टरेट ऑफिसान दनपारच्या 2 ते आपले नॉमिनेशन फायल करपाचे आसा. अयोध्येत रामनवमीचो उत्सव दनपारा 12:16च्या मुहूर्तार रामलल्लाच्या माथ्यार सूर्य तिलक. मंदिराचे बांदकामूच त्या धर्तीर केला. सूर्याची किरणां देवळाच्या 3ऱ्या मजल्यार आशिल्ल्या हारशांत पडून थंयच्यान रिफ्लेक्ट जावन पितळीच्या पायपा वरवीं 2ऱ्या हारशांत पडटली. रामलल्लाच्या माथ्यार थंयच्यान दोळे दिपोवपी हो खीण. अयोध्येत राम भक्तांची घे गर्दी. भाजप सध्या प्रचारात बिझी. डिबेट करूंक टायम ना. 7 तारखेर वेंचणूक जाले उपरांत आमी डिबेटीक तयार म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. भाजप उत्तरेंत 1 लाख मायज आनी दक्षिणेंत 50,000 मायज मार्जिनान जिखूंक हाडूंक भाजपाचें काम चल्लां म्हूण ताचें उलोवप. काँग्रेसीन तुमकां चॅलेंज केल्ली डिबेटी खातीर, तुमी कितें केल्लें आसा? आमी सगळे आमच्या निवडणुकीच्या प्रचारान बिजी आसात आनी आमकां सगळ्यांक मॅक्झिमम आमच्या मतदारांक मेळपाक जाय. आमचे वेगवेगळे मिटिंग्स आसात.
त्यामुळे आज आमचे कडेन डिबेट करपाक काँग्रेसी कडेन टायम आमकां वेळ ना. काँग्रेसीक जर डिबेट करपाची आसा जाल्यार 7 तारीख निवडणूक जावनी मागीर कितें ती डिबेट आमी करता. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी आतां त्यो वचून तांचे डिबेट वगैरे आतां कारण तांकां काम ना, तेंचे कडेन बरीच ना आनी त्यामुळे तेंचे कडेन डिबेट करपाक टायम आसा. आमचे कडेन डिबेट करपाक टायम ना. आमकां लोकांक मेळपाचें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट जे आसा उत्तर गोंयचो सीट 1 लाख मार्जीन प्लस लिडा भितर आनी दक्षिण गोवा भितर 50,000 प्लस ह्या मतांनी निवडून हाडपाचें. त्यामुळे आमचे सगळे कार्यकर्ते नेते तांकां लोकांक आसत मतदारांक मेळपाक बिजी आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी रेडी आहात? इलेक्शन नंतर जाय जाल्यार सांगून न्ही, मागीर पळोवया. रामनमीच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या देवळांनी राम भक्तांची गर्दी. पणजे, म्हापसा, मडगांवां लोकांची देवळांनी गर्दी. परवरे ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशांतल्या रेहेबर खान हाची कूड मेळ्ळी. ताचो खून जालो म्हूण स्पश्ट जालें. रेहेबर परवरींतल्या एका सलूनांत काम करतालो. चलये खातीर ताचो मारपी दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. परवरे पुलीस फुडलो तपास करतात. काल परवरी सांगोल्डा रुटार जी एक डेड बॉडी मेळिल्ली तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें. आतां मेरेन जे इन्व्हेस्टिगेशन जालां तेजेर अशें कळ्ळां की ही डेड बॉडी जी आसली तेजें नांव आसलें रेहबर खान. हो 21 वर्साचो भुरगो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. तो हांगा एका सलूनान काम करतालो आनी सलूनाच्या लागींच एक सुपर मार्केट आसलें आनी त्या सुपर मार्केटच्या एका एम्प्लॉय वांगडा तेजें लव अफेअर आसलें आनी ह्याच लव अफेअरा खातीर तेजें मर्डर जालां अशें आतां मेरेनच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कळ्ळां. ही सगळी म्हायती आमकां सुत्रां द्वारे कळ्ळां. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ह्या मर्डरान टोटल 15 जाण इन्वॉल्व आसा आनी आतां मेरेन 7 जाणांक डिटेन केला. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गवस. टुरिस्टांची धुमशाणाचेर एक प्रकार. बागा दर्यांत नातना एका कर्नाटकी टुरिस्टाचेर तकलेर ग्लासाची बाटली पडली. ताका मार लागलो. थंयच टुरिस्टांचो ग्रूप न्हातालो. तांच्या मदल्या एकट्यान बाटली वयर उडयली. ती खंय ताच्या तकलेर पडली. दृश्टीन ताका फर्स्ट एड दिवन पुलिसांनी हाडले. मजगती बागा टुरिस्ट आनी म्हापशेच्या एकल्याचे केस्तांव. श्रीपाद भौक 70तल्यान 30 ते 35 हजार मतांनी लीड मेळोवन दिवपाची आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची घोशणा. उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं श्रीपाद नायकाची रॅली जाली. भाऊक 1 लाख पार लीड मेळटली जाल्यार सगळ्यांनी जबाबदारी घेवची विश्वजिताचो उलो. देशाचे प्रधानमंत्रीचे पर्यंत वचूंक जाय की बाबा श्रीपाद नायक जो निवडून आयला तो फक्त 60,000 मतांचो पूण व्हडल्या प्रमाणात बहुमतांनी तो निवडून येतलो ही आशा धरून आमी काम करपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. आयच्या दिसा तांकां हांव शब्द दिता 70च्या तालुक्यांतल्यान आयज 70च्या जी आघाडी गावतली एक 30-35 हजाराची आघाडी जी गावतली ते आघाडीवर म्हाका दिसता ते फुडें जर सल्ले बिचोली तालुक्यात मुख्यमंत्री सांबाळटलो तेजे नंतर आमकां जें कितें करूंक जाय आमचें जें स्वप्न आसा की 1 लाख पार म्हणून आमी तांकां आमी म्हणटा आमच्या मतदारसंघात आमकां ते आघाडी आमकां निश्चित गावतली. चड वेळ न घेता लोकांक एकूच हांव सांगूंक सोदता की जे भारतीय जनता पक्षान गोंय राज्यान केला हेजेर मातशें घरा वचून मातशें एक इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी आमी कित्याक म्हणून आमी भायर सरूंक जाय. 7 तारीख म्हत्वाचो दीस कित्याक आहा बाब श्रीपाद नायक निवडून येतलोच पूण त्याच बरोबर आमच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्री एक वेगळे तरेचे संपर्क करून आमी तांकां एक तेंको दितले गोंय राज्यांतल्यान दोन्ही लोकसभा सीट जिंकून हेच सांगता. काँग्रेस दक्षिण गोंयांत पडटा म्हूण कळिल्ल्यान काँग्रेसवाले हल्ल्यात. हारता म्हूण आतां आमदारांक नाका जाल्लीं उतरां वापरता. उतरां काडटना तो सांबाळात. असंविधानीक भाशा नाका. लोक वगी रावचे ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. आमदार जिताक युरीन लापीट मळ्ळो म्हूण वाद. जिताचो समर्थक समाज आनी बरे मागपी काँग्रेसीचेर बेजार. नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही
तांकां सांगता तेंच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो, नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही, गोंयचे लोक वगीर रावचे ना, गोंयची जनता वगीर रावची ना. तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें. तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही, नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही. थोडोसो संयम बाळगचो. तेंचो तोल ढासळ्ळा, त्या खातीर खंयचीय भाशा करपाक लागला. तांकां कळोंक लागला की सावथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हें तांकां कळोन चुकलां. कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा, त्या खातीर तेंच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें. मजगतीं जिताचे समर्थक, समाज आनी बरें मागपी जिताच्या अपमानाचेर पिकार. काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर तांणी खर टिका केली. खबर आहा, आयज म्हाका एक सांगून दिसता की जी तेणें ती उतरां वापरल्यां ती उतरां भंडारी समाजाक मारक ठरलेली आसा आनी तेणें खंय तरी तें मार्ते घेवपा जाय जावं आपली चूक म्हणून मान्य करून घेवपा जाय. जर चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना. तर मुखार जर फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणी अनकंडिशनल एपॉलॉजी, पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जो जीत हालोरकर आहा तेजेर घेवपाची. युरी आलिमोव हेनी जे वक्तव्य केले लॅपीड हाचो अर्थ तेणीच खुलासो करचो हेचो मिनींग कितें तो. आनी जेन्ना तो हांगा प्रचाराक येतलो तेन्ना डेफिनेटली आमी ताका विचारतले. जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले फाटल्या इलेक्शनाक 17 कॅन्डिडेट येयल्ले तांकां बरी मॅन्डेट दिल्ली पण तांकां ते आमदार सांबाळूंक कळ्ळे ना. ते आमदार तेंच्यांनी सांबाळपाचे. 17 वयल्यान आतां कितले आमदार तेंचे 3 रावल्ले आसा ते 3 तुमी बरे भाशेन सांबाळ्यात. दुसऱ्याच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुमकां गरज ना. स्वता मांद्र्यान जेन्ना येतले तेन्ना तुका आमी हे लापीड हे शब्दाचो अर्थ कितें आहा तो विचारतले. तुका तशें आमी सोडपाक ना. सगळे वापरना समान वापरचो. आमी खंयचो शब्द आनी अपशब्द वापरलेले खपून घेवपाचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फोंड्या हावजिंग बोर्डात सीवेजीचे काम करपी कामगार सीवेजीचे फोंडाऱ्यांत पडून सोंपलो. गेलो तो नजरुल शेख. थळावे म्हणटा कामगारांक कसलीच सेफ्टी ना, नजर दवरूंक सुपरवायझरूय ना. सीवेजीचे काम सोंपतना म्हूण फोंडेकार बेजार. सीवेजीचे कामाच्या सायडीर आतां मेरेन 3 जाण सोंपले. हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा आनी तेच्या खातीर हांगा जवळ जवळ 12 ते 15 मिटर खोल खणलेलें आसा आनी तेच्या सकयल आनी जवळ जवळ 2 ते 3 मिटर सकयल उदक भरला, बांय मारलेली आसा. कारण ही जागा ही सगळी उदकाची जागा. सो काल अशें कळोन येयलें की एकटो लेबर हांगा सकयल पडलो. तो कामाक आसलो हांगा कामाक आशिल्लो. नजरुल हुसेन शेख म्हणून मुंबय रावपी तो लेबर हांगा काम करतालो. एज कितली? एज अरावंड 50. तांकां सेफ्टी म्हणजे सादें त्या लेबरांक हेल्मेट ना, कळ्ळें. तेंचे कडेन तांकां सादें गमबूट ना. ते स्वताच्या जोत्यान स्वताच्या कपड्यांनी येता, काम करता आनी स्वताच्या कपड्यांनी चल्ले, कळ्ळें. इतलें व्हडलें जेन्ना डीप काम हांगा चालू आसा तेन्ना तांकां सेफ्टी प्रोवायड करप हें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम. पूण हांगा कोणूच ताका पळयना. बरें, तेंचेर हांगा वॉच दवरपी सुपरवायझर आसना. जें काम हें सगळें अनप्लॅन चल्लां. हांगा विकांच्यान 2-2, 3-3 फावटी पायपलायन फुट्टा. हांगा लोकांक ह्या गरमीच्या दिसांनी उदक म्हाजें जाल्यार अशें मत आसा सगळ्यान स्वस्त जालां म्हणटा तें मरण मनशाचें आनी तेंय गरीब मनशाचें मरण. कारण ह्या लेबरांक वाली कोण ना, तो मेलो बाबडो गेलो, तेजी फॅमिली पडली वाऱ्याक. हो आतां तिसरो इन्सिडेंट जाल्लो आसा असो. अशेंच सिवरेजीक लागून हेच्या पयलीं एक ढवळे जे सिवरेजीक लागून पोना गेल्लो तो बुडोवन मेलो. सेकेंड तिस्कार एकलो लेबर असोच मेल्लो आनी हो तिसरो. म्हाका दिसता सरकाराक हे लेबरांचे पडोन गेल्ले ना. कितलीं वर्सां जालीं हें सिवरेजीक काम आतां फोंड्यान चल्लां. सो सरकार कितें प्लॅनिंग आहा, कशे पद्दतीन तेंचे इंजिनियर काम करता हें कांयच खबर ना. आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर सगळें अवलंबून आहा की तेजी कशी कितें डेथ जाल्या ती. हावजिंग बोर्डाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बीजेपी कार्यकर्त्यांक रामनम मनोवचे आसा. उत्सव दर्शनाक रामाच्या देवळांनी वचपाचे आसा म्हूण रामनवमी आदी उमेदवारी भरल्या. मुख्यमंत्री उलयलो. राम सेतू मोडपाक एफिडेविट घातल्यांचे आमकां रामनवमीची सांगपाची गरज ना. रामनवमीक अर्ज घातले काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याचो ठोमणो. फाल्यां काँग्रेसीन रामनवमी दिसा आपलें नॉमिनेशन भरपाक थारायला. आमचो मुहूर्त रामनवमीच्या आदले दिसा आसलो. तशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केले. रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो. राम राज्य आसा हें भारतीय जनता पार्टी धाडला, जेंच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्लें आनी जे रामलल्ला नासलो तांच्यांनी रामनवमीचें आमकां सांगचें न्ही. रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून सगळे जाण रामपुजन करपाक, रामनवमी सेलिब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरलो.
नेवरेचो नितीश बोरकार आमदार विरेश बोरकाराचो भाव वेगवेगळ्या रंगाची काळंगां पिकयता अंदू ताणें थंयच्या शेतान आनी सांग्यार क्लॉटिकर फार्मात भितरल्यान हडुळीत भगव्या रंगाची काळंगां पिकयल्या. काळंगाचो गौरव अनस आनी पोपय सारको दिसता. अंदू सुमार 800 किल काळंगांची पीक काडला. गोंयांत ह्या काळंगांक खंय बरो डिमांड. ट्रेंडिंग काळंगाचेर खासा रिपोर्ट. जॉबा फाटल्यान लागनासतना नेवरेचो नितेश बोरकार शेतकी वेवसायात देवला. ताणें वेगवेगळ्या रंगाची काळंगां पिकयल्या. भगव्या रंगाचे काळींग खंय पयले फावट गोंयांत पिकला. ही येल्लो वरायटी ही बरी एक हेजो टेस्ट लायक आमचो मँगो मातसो कहो लागता आनी मातशी क्रिस्पी आसता आनी भायल्यान ती बरी स्ट्रॉंग आसता. खंय ट्रान्सपोर्ट बीन करतना बरी आसता ही वरायटी. सो दुसरी आहा ती रेड आहा भितुरल्यान आनी भायल्यान येल्लो. सो ही एट्रॅक्टीव वरायटी आहा मातशी. सो तेका टेस्टूय मातसो बरो आहा नॉर्मल रेडाकून चड आहा हेका. चडशी ऑरेंज आहा ती आमी चडशी जापान इंडोनेशिया अशे कंट्रीनी चडशे पळयल्या. इवन रशियेक थोडी आसता. रशियेकूय खूब फार्मींग करता तेजी. खंय हांवें खूब तरेन ट्राय केली. डिफरंट वेन केले हांवें. इवन स्मॉल लँडान ऑलमोस्ट अशी केल्या 1/2 टन काडपाक. सो डिफरंट पॅटर्न्स केले हे प्रोडक्शनाक लागून. सो ताका माती स्पेसिफीक नाका. स्पेसिफीक मातशी ताका जाय रेड मातशी सॉयल जाय पडटा. पूण तशी चडशे मातयेर गोंयान जाता ती. आमी प्लोटील फार्म हें सांग्यार आहा ते म्हाज्या फ्रेंडाचें वेलेरी. सो तेजे फार्मार आमी ऑलमोस्ट 8 टना वयर काडली. 8 टन. सो ऑलमोस्ट येल्लो आहा ती जवळ जवळ 3 टन 3.5 टन काडली येल्लो. आनी ही एक 2 टन सुमार काडली. आनी ती बाकीची आहा ती 2.5 अशी आसतली. एक्चुली आमकां खूब डिमांड आसलो. खूब आमचे कडेन जायना जालें. आमचे कडेन ऑलमोस्ट 30-40 टन्स अशी ऑर्डर आसली. पूण आमी गोंयानूच सोंपलो तो कित्याक थोडेच जाग्यांचेरूच सोंपलो. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. आज फाल्यां अरबी दर्यांत वराक 65 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. अंदू सरासरी 106% पावस पडटलो म्हूण वेगवेगळ्या हवामान एजन्सींचो आतां मेरेनचो अदमास. मजगतीं कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत कितलेशाच सुवातीचेर मोठो पावस पडटा. गोंयांत अदीं मदीं दमळ पडटा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.